पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंडेचो अंत्रूज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन, गोंयचें अर्थकारण, गोंयचें समाजकारण, गोंयचें राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचें एक्टिव्हिजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटी ग्रामांत. सध्या ATM फोडप, चोरयो करप तसेच स्नॅचिंग हे प्रकार खूप वाढलेले आहेत. 8 दिसा फाटी कोलवाळे HDFCचे ATM फोडल्या उपरांत आयज आसागांव हांगा सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे ATM फोडले आणि त्याची नासधूस केली. कॅश काय व्हरूंक ना. म्हापसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करतात. सुबह हम एक कॉल आया है कि आपके ATM प्रीमाइसेस में रॉबरी अटेम्प्ट हुआ है. कॉल मिलते ही हम लोग इमीडिएटली अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आसागांव के ATM प्रीमाइसेस पर, जो कि हमारे ब्रांच के ही ऑन साइट पर है, हम लोग वहाँ पहुँचे. हम लोगों ने वहाँ पहुँचकर ये पाया कि जितने भी CCTV कैमरे थे बाहर में, सबको किसी केमिकल से ब्लैकआउट किया हुआ था. जब हम लोग ATM की ओर देखें तो ATM का जो शटर हम लोग रोज़ शाम को बंद कर देते हैं, उसका लॉक तोड़ा हुआ था, शटर खुला हुआ था. और ATM प्रीमाइसेस के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ATM है, CCTV कैमरेज हैं, ये सब तोड़े हुए थे. अंदर वाले सारे कैमरे को भी ATM से ब्लैकआउट कर दिया गया था किसी केमिकल से. इनसाइड रूम में जो भी ATM है उसको भी ब्रेकआउट किया गया है. पुलिस भी आ चुकी है. पुलिस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसका अपडेट हम आपको बाद में देंगे. डिस्ट्रक्शन ऑफ बागा हिल कटिंग स्टॉप जावचे ह्या हेतून कलंगूट सिटीजन फोरमान सेव कलंगूट हेतून अवेअरनेस मिटींग दवरलेली. आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां नाका. पूण आयज अशें जाला की आमी सिटीजन्स आपल्या ऑर्गनायझेशनाक चड डेडिकेटेड जाला, आपल्या पॉलिटिकल पार्टीक चड डेडिकेटेड जाला. पूण चडशे डेडिकेट जावपाची गरज आशिल्ली ते गोंयकारपणाक डेडिकेट जावपाचें विसरून आमी सगळे कडेन डेडिकेटेड जाला. आनी आयज गोंयकारपण खंय तरी फाटी उरला. म्हणून ह्या चोरांनी गोंयकारपण थडप केल्लें आसा. चोरांनी गोंयकारपण करता थंय उट्ट सुटोन गोंयकारपण. आयज थोडे लोक गोंयकारपण हें उत्तर घेवपाक भिलात. Then SCRT and all other responsible villagers welcome one and all to my village. And आयज आमी आमच्या सदांच म्हणटा न्हू देवा लागीं मेवले आनी देव आमकां दितलो. तर देवाक आमी फुडें घालुया आनी आमची सांत आन सॅपीन माय लागीं एक मजत मागोया. तिच्या आदारान वो आमचो बागा हिल सेफ करूंक आमकां तिणेन आदार दिल्या पुरो म्हणून. Problem whatsoever, they cannot construct anything on the basis of that road because that road is completely illegal. And I can tell you these Arpora boys, we know the Arpora boys from which sometimes the Arpora boys should come to Para also to help us. रस्तो दाखयलो आनी हो 10 मीटर रस्तो फकत हांगारूच एंड केलो. पूण हो रस्तो आनी जो पळय एरिया नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसलो हांगारसून स्ट्रेट नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसलो आनी जो फॉरेस्ट एरिया असली ती तातून सेटलमेंट म्हणून दाखयली. हे तर काम पंचायतीक करूंक दिल्ले हांवें जाल्यार ते म्हणटा हांव ऑपोजिशना रुलींग नासतना. नाका, म्हाका पंचायत सोडूंक शकता हांव. म्हाज्या पयर कोणें बरो काम करता जाल्यार ताका दिवचें. म्हटल्यार हांव ह्या रानांक लागून सदांच फुडें आसतलो आनी केन्नाच ह्या झाडांक हात लावंक दिवचो ना. ह्या म्हाज्या बापाय आवय बापायन म्हाका ह्या रानां पासत कितें कितें खावयलां आनी कितें कितें खावयलां तें हांव जाणा. आदलो मुखेलमंत्री आनी आतांचो बाणावलेचो आमदार श्री चर्चिल आलेमांव हांणी आयज ओली हांगासर इंटरनल रोड्सांचे हॉटमिक्स करपाचो वावर सुरू केला. तो म्हणटा हे वरवीं 80% आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बेनावली हांगासर 80% काम इंटरनल हॉटमिक्साचें कंप्लीट जालां. हॉटमिक्स आतां हें म्हाका दिसता म्हगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत जावं सेरावली जावं कोलवा जावं बाणावले जावं वार्का जावं व्हडले जावं कारमना जावं काबिलसी 80% रस्ते हांवें सारके केल्या. जे 15-20 वर्सांत काम जावना तें तेज्या संचार पडटा कोलवा इंचार पडटा खुंयचार पडटा आनी तोऱ्या चणटा उल्या तेंय काम जातलें. आनी थोडेशे कोड येतरीचे आनी कोड जालो आनी जातले आनी जायते आमी घातलेले आहा. जावं नॉन प्लॅना म्हणून थोडेशे धावलेकार जेन्ना मिनिस्टर आहा तेज्या अंदर एक 3 करोडांचे आनी रस्ते जावपाचे. सो म्हाका हांवें आतां बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक सुदारप करपाक मुगेले एटलिस्ट
150 कोट्यांचें मायज काम चलता काम आनी 150 कोट्यांचें काम येवपाचें. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा, वॉर्ड कावन्सिलर दीपक नायक आनी बाकीचे सगळे भुरगे बिगे हांगा जमले आनी हांगा एक बरो इम्पॉर्टंट जो पेंडींग इशू आसलो हो रस्त्याचो आसलो. इतलेशे वर्सां जालीं हो रस्तो जायनासलो कित्याक MPDचे ताका कितें NOC मेळनासली. नाव एवरीथींग इज फॉलन इन प्लेस आनी फायनली दीस रोड हॅज टेकन शेप. हो रस्तो आतां रेडी जातलो, थोड्या वेळान रेडी जातलो. दोग जाणां थँक्यू दिवपाक सोडून MPD चेअरमॅन आनी सेकंड मिस्टर पर्रीकर वो रोड एक्चुअली MPD शिफ्ट करूं सोदताले ऑन द बॉर्डर आनी ग्राउंड ऑर्डर करपाक सोदताले. आमबाई पर्रीकर सांगून चेअरमॅनाक सांगून NOC घेयली आनी आयज रोड जाता. दी रोड वील बेनिफीट स्टुडंट्स एज वेल एज लोकल्स. वन मोर थिंग आय वॉन्ट टेल इज वी वॉन्ट टू शिफ्ट माता स्कूल टू तानी ऑपोजिट. आय एम शुअर कुमदाद चालू आहा, डिस्कशन चालू आहा. सो आय होप टू शिफ्ट इट इज नेक्स्ट 1-2 years. हांगासर दिसाक जवळ जवळ ना म्हटल्यार 10,000 ते 12,000 पब्लीक मुवमेंट जाता. पब्लीक मुवमेंट रेल्वेचे पॅसेंजर, ट्युरिस्ट आनी हांगाचे भुरगे ना माता स्कुलाचेच न्हू, बाकी स्कुलांची गव्हर्मेंट स्कूल, सेंट्रल स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल, हांगाची अंजुमन, गव्हर्मेंट बायणां, हे सगळे हायर सेकंडरी सगळीं भुरगीं हांगासून वयता. तेन्ना रोड म्हाका दिसता इतलो इम्पॉर्टंट आहा, तसो हायवे नॅशनल मेन रोड आहा तसो इम्पॉर्टंट आसा. ह्या रोडाचो सगळो श्रेय आमच्या आमदाराक वयता. हेचो जवळ जवळ कॉस्ट 15 लाखाची कॉस्ट आसा आनी हो रोड ऑलमोस्ट जाल्लेलो भितर आसा. आतां हे सगळे जितले 10-12 वर्सां जाल्लेली हो रोड अजून जावंक नासलेलो आनी हेच्या फाटल्यान मेजर जो आतां तो म्हणटा तो MPD चेअरमॅन आसा जेणे आमकां NOC दिल्लेली आसा. जे पयलींचे चेअरमॅन आमकां दिवंक ना ते ह्या MPD चेअरमॅन NOC दिल्लेली आसा. आयज साऊथ गोवा कलेक्टरेट बिल्डिंगेंत पासपोर्ट सेवा केंद्राचो इनॉग्रेशन जालो आनी इनॉग्रेशन प्रोग्रामाक साऊथ गोवाचे MP नरेंद्र सावयकर आनी DCP मिनिस्टर विजय सरदेसाय आशिल्ले. एक जी वस्त जाता जी आमी प्रॉमिस केल्ली पयलींच हो सरकार घडयतना, हो गोंयकारपणाचो सरकार जो म्हणटा तुमी, एक फक्त वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स हें सोडून म्हाका दिसता उरिल्लें जें कितें आमी प्रॉमिस केलां तें आमी करपाक सारकें लायनीर आहा. FDAचें ऑफिस आतां वेरी शॉर्टली स्टार्ट जातलें. सर्वसामान्य मनशाक चड करून गाडेकार बिडेकार जे बारीक मनीस आहा, जे बारीक धंदे करतात तांकां पणजे वचचें पडटा. होय त्रास वतलो. रोखडेंच आमी तें ऑफिस इनॉग्रेट करतले. सो सरकार केअर्स फॉर साऊथ गोवा. वी आर इन लव विथ यू. वी ऑन व्हॅलेंटायन्स डे आय कॅन से दीस. आनीक अन्याय आनीक निग्लेक्ट साऊथ गोंयचें जावचें ना आनी हें ना जावचें म्हणून आमी आसात, खासदारूय आहा आनी हांव मागता की लोकांनी एक एनालायज करपाची गरज आहा. पासपोर्ट हो आमकां सगळ्यांक गरजेचो आनी चड करून सालसेतकारांक 66च्या लोकांक हो चड गरजेचो. हांगा सीफेरर कम्युनिटी आसा, सीफेरर मोठ्या प्रमाणाचेर आसा आनी तेका लागून खरें म्हणजे अशा पद्दतीची एक सोय हांगासर जावची हें गरजेचें आशिल्लें. आतां काँग्रेसीचे कांय लोक म्हणटात की हें फुलफ्लेज जावपाक जाय, फुलफ्लेज जावपाक जाय म्हणून. पूण तुमी केन्ना तरी अशा पद्दतीचो पासपोर्ट ऑफिस हांगा जावचो म्हणून तरी विचार केल्लो काय कितें? आनी हें पासपोर्ट ऑफिस हांगासर जाता हें म्हत्वाचें आसा. आणि हे जावपा खातीर ज्यांनी कोणी विजयापासून ज्यांनी कोणी सगळ्यांनी फुडाकार घेतलो त्यांच्या सगळ्यांचे जाहीर अभिनंदन करता की हांगासर हे सालसेतच्या लोकां खातीर, साऊथ गोंयच्या लोकां खातीर हे पासपोर्ट ऑफिस हांगासर आयज उपलब्ध जाता. My compliments to the Ministry of the Passport, Ministry of External Affairs, and to the Passport Office staff for having implemented this today. And certainly will go on a long way to a complete full-fledged office. Hopefully also with the printing of the passport it will be done here. That in the long run. मारगांव म्युनिसिपालिटीचे डेली वेज वर्कर्स जे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करताले ते आयज लोकल स्ट्रायकार गेले कित्याक तांकां प्रॉपर सॅलरी मेळना म्हूण. सो आतां चेअरपर्सन तसोच शॅडो कावन्सिलराचो साव्यो उदिनो येवन तांकां एश्युरन्स केला आनी सांगलां 15 दिसां भितर तुमचे इश्यू सेटल करता म्हणून. तशें शॅडो कावन्सिलान वॉर्निंग दिला जरी तर 15 दिसां भितर हो इश्यू सेटल जायना जाल्यार परत स्ट्रायक करतले म्हणून. 100 रुपये बोले थे सर, 500 में दिया ही नहीं, हो 12,000 हाथ में आया पगार.
12 जन में ना पीएम को फॉर्म दे रहे, ना पीएफ पे कुछ प्रूफ दे रहे। 5 साल हम लोग के हुआ, 5 साल में कुछ नहीं यार। आज बोलने अगर तुमको काम करना है करो, नहीं तो छोड़ो, ऐसी फिर हम लोग क्यों मेहनत इतना करो? और डराए एक एक निकालो डराए। हो प्रोविडंट फंडाचो इश्यू हांवें 1 मे काडलो म्युनिसिपालिटी मुखार. केन्ना जेन्ना आमी बापू एनवायरमेंटलिस्ट हेंचेर आमी ऑब्जेक्शन हाडटाले तेन्ना. कित्याक बापू एनवायरमेंटलिस्ट हो जे बिहारी कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ताका 500 रुपया केल्ले आनी हांकां ओल्ड रेटीचेर आशिल्ले. सो आमी तेन्ना बोर्ड करून हेमकांय बी 500 रुपया करपाक डिमांड केलो आनी नोव्हेंबरान ते एग्री जाले आनी डिसेंबरा पासून तांकां ऑर्डर दिवपाक लागले की तांकां 500 रुपया म्हणून. पूण 500 रुपया पगार केलो बरो, पूण तांकां 2 शेअर काट करपाक लागले. 1800 तेंचे प्रोविडंट फंड आनी 1800 जे म्युनिसिपालिटीन हरशीं घालपाक जाय आशिल्ले. सो 3600 तेंगेले काट जावपाक लागले आनी आमी तेजेर डिमांड केलो की हें रॉंग म्हण. कित्याक खूंय कायदो ना. सांगपा म्हळ्यार हें जे कोण करता ताका जेल जाता प्लस 20,000 फायन पडटा. कायदो. Hi, my name is Himani Chaudhary and I'm a volunteer with PETA India. So as you know, we are just in time for Valentine's Day where we celebrate love. So we are here in Goa to encourage the Goans to share the compassion and love with animals by trying vegan. My name is Ayushi Sharma. I'm from PETA India and today we are in Goa just in advance of Valentine's Day to tell people to have a kind and compassionate heart and to be kind to animals by trying a vegan lifestyle. A vegan is a person who doesn't consume any animal product, be it leather or food, eat meat or anything related to animals. So we are asking people to be kind and compassionate towards them and try vegan. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मिळूया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.